नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता खबरो विस्तारान. आपली दक्षिण आफ्रिका भोंवडी सोंपून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सकाळी ग्रीसची राजधानी एथन्सात पावले. 40 वर्सां उपरांत भारतीय प्रधानमंत्र्यांची ही पहिलीच ग्रीस भेट. ग्रीसात पावल्या उपरांत भारतीय वंशाच्या लोकांनी तांकां उमेदीन येवकार दिलो. तांच्या हॉटेला सामकार लोकांनी ढोल ताशे वाजोवन आपली उमेद उक्तायली. आपल्या एका दिसाच्या भेटेर प्रधानमंत्र्यांनी आयज ग्रीसाच्यो राष्ट्रपती कॅटरिना साकेलरोपोulou हांची भेट घेतली. ह्या वेळार दोनूय राष्ट्रां मदले संबंद सुदारपाविशीं चर्चा जाली. राष्ट्रपती साकेलारोपोulou हांचे कडेन जाल्ले बसकेंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी चंद्रयान-3 मिशनाच्या यशाविशीं उलोवप केलें. चंद्रयान-3चें यश हें फकत भारताचेंच न्हय तर पुराय मनीसजातीचें यश आसा अशें तांणी सांगलें. ये पूरी मानव जात के लिए सफलता है और पूरे मानव जात के भविष्य को गढ़ने में विज्ञान के इस प्रकार के साहस और सफलताएं बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है. उसमें भी जिस भूभाग पर चंद्रयान-3 ने अपनी गतिविधि प्रारंभ की है, मैं मानता हूं कि उससे जो नतीजे निकलेंगे वो पूरी साइंटिफिक फैटर्निटी को और मानव जात को चंद्र के संबंध में जो उसकी जिज्ञासाएं हैं और लोग जो भावी प्लान कर रहे हैं उसमें बहुत उपयोगी हो सकता है. और आपने बधाई दी. मैं सब भारतीयों की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ. आपल्या ग्रीस भोंवडेची सुरवात प्रधानमंत्र्यांनी अननोन सोल्जर ह्या खबरीचेर आर्गां ओंपली. ह्या वेळार तांकां थळाव्या सैन्य दळा कडल्यान सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिलो. उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ग्रीसाचे प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकीस हांचे कडेन द्विपक्षीय चर्चा केली. दोनूय देशां मदीं सहयोगाचे संबंद वाडोवपाचेर चर्चा जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या ग्रीस भोंवडेविशीं थंय रावपी भारतीय वंशाच्या लोकांनी खूब खोस उक्तायल्या. एथनात हॉटेलांत पावतकच प्रधानमंत्री थंयच्या भारतीय वंशाच्या लोकांक मेळ्ळे. भारतीय समुदायानूय तांकां मेळून खोस उक्तायली. तशेंच प्रधानमंत्र्यांनी एका पोस्टाचेर ऑटोग्राफ लेगीत दिलो. 2 बच्चों के नाम पूछे. एक छोटे बच्चे से प्यार किया था उन्होंने. So really very proud moment for every Indian who's living in Greece. और बहुत ही भव्य स्वागत किया गया सारे हमारे सभी साथियों के द्वारा. और मोदी जी ने मुझसे भी हाथ मिलाया और अविस्मरणीय. And thank you so much all the media and सभी ग्रीस में जितनी भी कम्युनिटी है उसके उनकी ओर से मैं सभी की ओर से नरेंद्र मोदी जी का वेलकम करती हूँ. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी राजयोगिनी दादी प्रकाश मणी हांच्या उगडासान राष्ट्रपती भवनात टपाल तिकीट जारी केले. ब्रह्मकुमारीच्यो आदल्यो मुखेल प्रशासक म्हणून राजयोगिनी दादी प्रकाश मणी हांणी काम पळयल्लें. तांच्या प्रशासना वेळार संस्था 130 देशांनी विस्तारीत जाल्ली आनी सध्या 140 देशांनी ही संस्था आसा. ह्या वेळार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी टपाल तिकेट प्रकाशीत केल्ले खातीर संचार मंत्रालयाक परबी दिली. राजयोगिनी दादी प्रकाश मणी हांणी फकत भारतातूच न्हय तर 140 देशांतल्या लोकांच्या जिणेंत सकारात्मक बदल घडोवन हाडला अशें राष्ट्रपतींनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. चलाई जा रही माई स्टाम्प योजना में बहुत लोकप्रियता प्राप्त की है. इस योजना के कारण बहुत से लोग कस्टमाइज्ड स्टाम्प्स खरीदते हैं. इसके माध्यम से आज लोग अपनी पसंद के अनुसार कॉमेमोरेटिव स्टाम्प के साथ अपनी तस्वीर या कोई अन्य थंबनेल फोटोग्राफ लगाकर माई स्टाम्प खरीद रहे हैं. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांची नवी दिल्लीत भेट घेतली. हे बसकेंत गोंयच्या विकासा संदर्भात साबार विशयांचेर चर्चा जाली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी केंद्र सरकारा वतीन गोंय सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांक तेंको आसतलो अशें आश्वासन दिलें. हातूंत राष्ट्रीय खेळां सर्तीचो आस्पाव आसा अशें तांणी सांगिल्ल्याचें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ट्वीट संदेशा वरवीं कळयलां.
आदिवासी कल्याण संचालनालया व 3 बाणस्तरी मार्केट प्रकल्पाचो लोकार्पण सुवाळो काल जालो. यावेळा उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी राज्याचो चौफेर विकास करीत आसतना नव्या प्रकल्पांक लागून गावाचो तशेंच राज्याचो विकास जातलो अशें सांगलें. यावेळा थळाव्या पंचायत आनी नगरपालिकांनी ह्या प्रकल्पांचो सांबाळ करपाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. यावेळा खेळा मंत्री गोविंद गावडे, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, जिल्लो पंचायत वांगडी श्रमेश भोसले, आदले मंत्री प्रकाश वेळीप हाजीर आशिल्ले. आमचे पैसे राज्याचे हे घालून प्रकल्प आम्ही पुराय केला. कित्याक सगळे वेगवेगळी फावटी वेगवेगळ्या प्रोजेक्टा खातीर अशा की केंद्राचोय फंड येतला. हांवें इतक्याच खातीर याद करून दिली की कितले पयशे आमच्या पंचायतीन म्हणल्या ते पंचा बरोबर जे शॉप भाजी घालून बसतले गाड्याकार नुस्तेकार सगळ्यांक याद उरपाक जाय. तांकां जर याद मेळना जाल्यार ताची किंमतूय उरची ना. पण ताची किंमत उरप गरजेचें आसा. ताणें म्हणलें कोणी हांगा चुकलो खंय आनी कितें केलें हें जावन उपयोग ना. ताची काळजी हो प्रकल्प सरकाराचो न्ही, हो प्रकल्प तुमचो ह्याच फुडें. हो प्रकल्प प्रत्येक जो भाजी घेवन बसतलो तेजी, नुस्तें घेवन बसतलो तेजी, गाडा बसता तेजी, तो गिरायक येतलो पळय ताजोय हो प्रकल्प आसा. चंद्रयान 3 चंद्रार देवल्या उपरांत लँडर विक्रमान आपलें काम खूब बऱ्या तरेन केलां. इस्रोन आयज आपलो एक नवो व्हिडिओ जारी केलो. रोबोट चंद्राचेर कसो पावलो ते ह्या व्हिडिओत दिश्टी पडटा. बिझनेस वीक शिखर परिषद आयज सावन नवी दिल्लीत सुरू जाली. ह्या शिखर परिषदेत केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन आणि धर्मेंद्र प्रधान एस जयशंकर, G20 शिखर परिषदेचे भारतीय सेर्पा अमिताभ कांत तशेंच वेगवेगळ्या देशाचे अर्थमंत्री हे परिषदेत वांटो घेतात. 3 दिसांच्या ह्या संमेलनात उद्देगा संबंधी वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जातली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 ऑगस्टाक ह्या परिषदेच्या खासा सत्रात मुखेल सोयरे म्हणून वांटो घेतले. व्यापार आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे 2 मुखेल मुद्दे हे परिषदेचे केंद्रबिंदू आसतले. 29 देश और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कल्चर वर्किंग ग्रुप में जिन्होंने अपनी भागीदारी दी है और जो G20 के बेसिकली जो घटक हैं उन सबके जो संस्कृति मंत्री हैं वो यहाँ 26 तारीख को एकत्रित होंगे और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के माननीय मंत्री जी इस पूरी सभा की अध्यक्षता करेंगे. जो हमारे 4 प्राथमिकताएं हैं कल्चर वर्किंग ग्रुप की, उस पर जो सर्वसम्मति से सारे देश और सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिन मुद्दों पर सहमत होते हैं उनका एक दस्तावेज जो बनता है उसको डिक्लेरेशन बोलते हैं. उस डिक्लेरेशन को अंतिम रूप देने के लिए मेरी अध्यक्षता में ये 2 दिन बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक से जो डिक्लेरेशन निकलेगा उसे सर्वसम्मति से जो माननीय मंत्रीगण आएंगे वो अडॉप्ट करेंगे 26 तारीख को. कल्चर यूनाइट्स ऑल की जो रूपरेखा है उसको सर्वसम्मति से जितने भी देश हैं उन्होंने उसको अपनाया है. वासुदैव कुटुंबकम की बात हमने कल्चर यूनाइट्स ऑल के माध्यम से की है और भारत की विविधता में एकता की बात ये चारों मीटिंग्स अलग अलग जगह आयोजित करके और भारत की डाइवर्सिटी को दिखा के लेकिन उसके साथ ही उसकी यूनिटी को भी दर्शाते हुए हमने इस बात को इन सबके सामने रखा है. संवसारीक बॅडमिंटन वस्तादपण सर्तीत भारतीय खेळगडो HS प्रणय आयज उपांत्यपूर्व खेळ खेळटलो. आयज जावपी दादल्यांच्या एकोड्या सामन्यात डेन्मार्कच्या विक्टरा आड प्रणय खेळटलो जाल्यार दादल्यांच्या दोट्टी उपांत्यपूर्व खेळात चिराग शेट्टी आणि सात्विक साईराज ही भारतीय जोडी डेन्मार्काच्या जोडये आड खेळटली. आणि इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.
नाट्य क्षेत्रांत अभिनय कला सादर